96 सालान जेन्ना हेजो कॅम्प लायलो PS कॉलेजो, ते कॅम्पाच्या अंडर ही जागा सगळी साफ जाली आनी तेन्नाच्यान तेच्या नंतर मागीर ते आर्किओलॉजीन आपणे ताब्यान घेतली आनी त्या आर्किओलॉजीन खूब हें केल्यो आनी त्या नंतर त्या आर्किओलॉजी ताब्यान पडल्या उपरांत त्या आर्किओलॉजीन ही जागा सादारणशी 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा तेंच्यानी एक्वायर केल्ली आसा म्हण आर्किओलॉजीन. त्या नंतर आतां कितें आसा त्या 96 सालांच्यान हेज्या परस सकयल आमी एक देवूळ उबें केलें आनी तें पयलींचें आसलेलें, खूब पयलींचें, आतांचें न्हू. तें देवूळ उबें केलें. तेज्या हेजेर थंयसर आमचे जे उत्सव जाता सगळे, आतां हे हांगचे उत्सव सगळे जाता ते देवळान करता. आनी हांगा सद्या कितें जाता? हांगा सद्या म्हणजे हांगा कितें आसा, हांगा एक आमी आतां उत्सव ही तळी अशी साफ उरची आनी हे उरची आमचो एक उद्देश. आनी तेज्यान पयलीं आर्किओलॉजी कडेन आमी स्वता साफ करताले हांगा. आनी आमी जेन्ना ही सरस्वती हांगा पुजता आमची गांवची म्हणून, शाळेची पयलीं शाळेची आसलेली, आतां ती गांवचे म्हणजे शाळा बंद जाल्या कारणान आमी गांवची म्हणून पुजता. आनी ते सरस्वतीचे आमी हांगा इल्लोसो सांगोड करून ह्या हितून विसर्जन. त्या टायमार आमी हे ज्यो 108 कुरकुडां आसा हांगा एका, त्या कुरकुडांनी आमी पणट्यो पेटयता तेल घालून. त्यो रातच्यो आमी पणट्यो, आनी त्यो पणट्यो सकाळीं उजवाडासर आसता हय ना सारक्यो पेटलेल्यो. अश्यो आमचे पणट्यो पेटोवन आनी आमी हांगा तो एक धाकटो व्हडी घेवन सांगोड तयार करता आनी त्या सांगडार ती सरस्वती बसोवन आमी हांगा 5 फेरे मारून शेवटी तेजे मदीं विसर्जन करता. ओके. आतां सद्या सरकार हांगासर कॉरिडॉर करपाक सांगला, कालूच कॅबिनेटान पास जाला ते. कितें दिसता तुमकां गांवकरी म्हणून, कितें तुमी सांगूंक सोदता? पळय, सरकारान हें केलां ते बरी गोश्टी आसा, त्या बद्दल हें ना आनी आमचोय ताका फूड हें आसा. पूण त्याच बरोबर सरकारान हें करता आसतना गांवचे स्थानीक लोक जावं आमचे दिवाडेचे लोक हांकां विस्वासान घेवप आनी तांकांय कितें तरी जुनली थोडी चड म्हायती दिवप आनी तेंचे कडल्यान कितें तरी सजेशन घेवप, हें म्हत्वाचें म्हाका दिसता. कित्याक भायरसून येतले आनी कितें तरी करतले, सरकार हेजोच जातलो, सरकारान केलें आनी गांवच्या लोकांक हितून कांयच खबर ना जाल्यार आतां तुमीच आमचे कडेन येयल्या, तुमकां कितें सांगतले आमी? अश्यो गोश्टी जावंक जायना. तेन्ना सरकारान हेजेर विस्वासान गांवच्या लोकांक घेवन आनी तितून कितें आसा, गांवच्या लोकांक जितली खबर आसा तितली सरकाराकूय खबर आसची ना. हांगा कितें खबर आसा ती तेवूय सजेशन थोडे सरकार गांवचे लोक दिवंक शकता. आनी ती गांवच्या लोकांक म्हणजे अशें आख्खे दिवाडेच्या लोकांकूच विस्वासान घेवंक जाय अशें एक म्हाजें मत आसा. आनी ती एक करता आसतना जे संस्कृतीक आमची कितें तरी उरता अशे पद्दतीन करची.